गोवा माइल्स ह्या टॅक्सी इश्यूचेर आज आमचे जे कन्सर्न MLAs असले पळय न्ही त्या सगळ्या आमदारांकडे मंत्री इवन दो ऑपोजिशन आमदार ह्या सगळ्यांच्या बरोबर डिस्कशन जालें. गोवा माइल्स एक्झॅक्टली हाव दे आर चार्जिंग आनी कितें ही सिस्टमूय बी आमदारांनी समजून घेतली कितें आसा ती. ताज्या उपरांत आमी टॅक्सीवाल्यां कडेन बी तेंचे इश्यू सगळे आयकून घेतले. एक 2-3 आसा म्हणजे रेल्वेच्या टॅक्सी आसपी ते रेल्वेक फारीक करता पयशे, एअरपोर्टाचेर आसपी किंवा हॉटेल फारीक करता. हे काही इश्यूज जे आशिल्ले हे तेंचे एड्रेस करपाक जाय. तेंचें म्हणणें आसा की थंयसरलोच फक्त विशय उरला, अदरवायज म्हणजे म्हाका दिसता त्यांचो विरोध म्हणजे आपल्या हॉटेलान येवन व्हरची न्हू की रेल्वे स्टेशनार येवन व्हरची न्ही. अदरवायज गोवा माइल्स चल्लो जाल्यार तांचो कांय विरोध ना. बट तरी सुद्दां हे 3 कडले इश्यूज म्हणजे हॉटेल, रेल्वे स्टेशन आनी एअरपोर्ट हे इश्यूज तेंचे कितें आसा ते हांवें एड्रेस करता म्हणून सांगल्या. परत केन्ना तरी एक 15-20 दिसां उपरांत तेंच्या वांगडा मिटींग जातली. बट गोवा माइल्स एट प्रेझेंट आसा हे गोवा माइल्स चालू उरतले. तांकां हांवें वयल्यान सांगलां तुमच्या कडेन 2-2, 4-4 गाडयो आसा, त्यो गाडयो ज्यो आसा त्यो तुमी एक तरी गाडी ही गोवा माइल्साक लावन पळयात. हेज्या व्यतिरिक्त हांव मुद्दामून तुमकांय कळपाक जाय म्हणून सांगता, रेंट अ कॅब हाज्या सकयल जवळपास 2560 गाडयो चलता जे स्वता गाडी हायर करून चलता. हितून फक्त 2 एसोसिएशन आहा. एक नॉर्थ गोवा रेंट अ कॅब एसोसिएशन त्याच्या कडेन 1557 आणि नॉर्थ गोवा टुरिस्ट टॅक्सी ओनर एसोसिएशन 624. अदरवायज 6 ओनर जे आहा पळय न्ही हेंच्या कडेन स्वताच्यो रेंट कार म्हणजे एकट्या मनशा कडेन 50-50 गाडयो आहा. तो एकटोच मनीस बिझनेस करता सेल्फ एम्प्लॉयमेंटाच्या नांवा सकयल आणि तोच तो बिझनेस व्हरता. आतां हे जाल्यार रेंट अ कार, रेंट अ कॅब जर आतां हितूनय इल्लिगल गाडयो चलता म्हणजे आमी खरें म्हणजे टॅक्सीकारां कडेन ती हो व्हडलो बिझनेस आशिल्लो आनी आयज जर पळयत जाल्यार सगळ्या टॅक्सीकारांक खूब व्हडलो बिझनेस हातूंतल्यान मेळूं शकता. इल्लिगल हितून 500 गाडयो चलता. हांवें ऑलरेडी आतां इन्क्वायरी करूंक लायला की इल्लिगल जर काडीत जाल्यार तांकांच बिझनेस मेळटलो. तांच्या इंट्रस्टान आमी काम करता. त्या खातीर गोंयच्या टुरिस्टाचो सगळ्यांचो इंट्रस्ट आणि गोंयच्या टुरिजमाचो जर आमी इंट्रस्ट पळयत जाल्यार म्हाका दिसता गोवा माइल्स जे आमचे टुरिजम कॉर्पोरेशनान जो स्टार्ट केला खरोखरूच इट इज अ बरी सर्वीस आसा लोकां खातीर, टुरिजमा खातीर. म्हाका दिसता कदाचित रेंट अ बायक आनी रेंट अ कार हांचो बिझनेस कमी जावन हांकां वयतलो. टुरिस्ट टॅक्सीवाल्यांचो बिझनेस केन्नाच कमी जावचो ना. ताच्या खातीर हांवें तांकां रिक्वेस्टूय केला की तुमी गोवा माइल्स ह्या हेजेर येवन पळयात. कारण ॲप बेस्ड टॅक्नॉलॉजी वापरप राज्यान हें अत्यंत गरजेचें आसा. कारण हेजी आमकां गोंयच्या टुरिजमाच्या नुसार आमकां ताचो फायदो आसा. सो ऑलमोस्ट खरें म्हणलें तें एग्री जाल्या. तेंच्यांनी सांगलां परत एकदां 3 इश्यू तेंचे उरल्या ताजेर एड्रेस करपाक परत केन्ना तरी एक मिटींग जातली. बट एट प्रेझेंट पिकअप करू नका म्हणटा रेल्वे स्टेशन. हय थंयच्यान पिकअप करूं नाका इतकेंच तेंचें म्हणणें आसा. अदरवायज गोवा माइल्स गोंयांत चलपा खातीर आनी गोंयच्या इंट्रस्टाच्या नुसार गोवा माइल्स ही फायद्याची आसा आणि ती चालू उरची.